पळय आयज म्हाजें घर स्कीम जी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान लॉन्च केलेली आसा आनी हेजो बेनिफीट आख्खो गोंयभर जावपाक लागून आसा। अशेंच आमचे स्पेशली आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यांत पळोवपाक गेल्यार म्हाज्या मतदारसंघ मुर्मुगांव जी आमची सडा बोगदा जेटी बायणा एरिया आसा हांगा मॅक्सिमम जी घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं ते लोक ते रावता बट ती घरां केन्ना तेंच्या नांवार जायनासली ते गव्हर्मेंट जाग्याचेर असल्या कारणान सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटान ती घरां तेंच्या नांवार करपाक लागून हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी तेजे लागून आयज हो प्रोग्राम जो आयोजीत केलेलो आसा म्हाजें घर तेजे लागून हेजे भितर आमी कोणाचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन जाल्लेली आसा सारकी आसा तांकां सनद दिवपाचें हें काम करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा गव्हर्मेंटान आनी तेजे लागून जेंची कितें इश्यूज आसा कित्याक लागून उरलेली आसा कितें डिफिकल्टीज आसा ते सॉर्ट आवट करपा लागून त्या लोकांक आमी हांगा इनवायट केलेले आसा हांगा कावंटर्स आसतले ते कावंटर्साचेर तेंच्यांनी आपली जी डिफिकल्टी आसा ती घालपाक सोदूंक शकता। सो हे म्हाजे घर स्किमीचेर हो मॅक्सिमम बेनिफीट आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक जातलो आनी म्हाज्या मतदारसंघात मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो। आमी गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड म्हणटा जी घरां 25-30 वर्सां जालीं लोकांक रावपाक दिल्ली जेन्ना लँडस्लायड जाली जेन्ना तारीवाड्याचेर तशीच जेन्ना नॅशनल हायवे येयले तेन्ना लोकांची घरां थंयसून काडपाक जाली स्पेशली फिशरमॅनाच्या लोकांची तांकां रिहेबिलिटेट केल्लो आनी ती घरां तेंच्या नांवार नासली सो सदांच तेंचेर एक तलवार तेंच्या तकलेचेर आसताली बाबा केन्ना तांकां खाली करचें पडटलें बट आयज ती घरां हांवें इनिशिएटीव घेवन एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज ती घरां तेंच्या नांवार करपाची मोर देन 400 फॅमिलीज आसा जे गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड तेंच्या घरां तेंच्या नांवार जाता एलॉंग वीथ दॅट लँड अशी न्हू फक्त घरां जागो सुद्दां तेंच्या नांवार जाता त्याच प्रमाणे हावजींग बोर्ड कॉलनी स्वान्सी हावजींग बोर्ड कॉलनी हो एक व्हडलो म्हणजे कोणानूय विश्वास दवरनासलो आनी कोण खरें माननासलें कितें बाबा ही जी बिल्डिंगी आसा ही तेन्ना हावजींग बोर्डाच्या अंडर तांकां ती फ्लॅट मेळ्ळे तेंच्यांनी पयशे दिवन ते फ्लॅट घेतलेले ते टायमाचेर सो आयज 50 वर्सां 55 वर्सां जाली 55 इयर्स जाली त्या बिल्डिंगेक आयज गव्हर्मेंटान जेन्ना हांवें प्रश्न मांडलो कित्याक ती बिल्डिंगी डेंजरस कंडिशन आसा आयज गव्हर्मेंटान म्हाजो रिक्वेस्ट आयकून आयज ती बिल्डिंगी आसा ती डेमोलिश करून तांकां न्यू फ्लॅट बांदून दिता विदावट अ सिंगल रुपी शिबीर हे आमच्या सरकारा मार्फत आमी आज घेतात आणि त्याच्या अंतर्गत म्हणजे म्हजें घर येवजण जी आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान काडिल्ली ताच्या अंतर्गत सगळीं घरां जी अजून पर्यंत कुर्निताद जाग्यार आशिल्ली गव्हर्मेंट जाग्यार आशिल्ली भाटकाराच्या जाग्यार आशिल्ली 1972चे पयलीं ही सगळीं घरां तांच्या स्वताच्या मालकी हक्क तांकां दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा आनी ताजे अंतर्गत हो एक कॅम्प लायिल्लो आसा म्हणजे कोणीय खंय चुकल्या नाजाल्यार कोणाक खंय कितें डिफिकल्टी आसा कोणाक क्लॅरिफिकेशन जाय हे सगळें ताजें हें करपा खातीर आनी 100% सगळीं घरां जी कुर्निताद जाग्यार आसा गव्हर्मेंट लँडर आसा ती लिगलायज करपाची एक मोठें काम म्हाका दिसता आमच्या सरकारान हाती घेतल्या आनी ताचें पुराय श्रेय म्हाका दिसता आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची ही संकल्पना आशिल्ली तांकां वता आनी म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की इतलीं वर्सां गेलीं म्हणजे आमी जेन्ना पसून आमी जल्म घेतला तेन्ना पसून आज पर्यंत ही सगळीं घरां खंय तरी तांच्या नांवार नाशिल्ली आनी तांचेर सदांच एक टांगची तलवार कशी आशिल्ली कोण त्रास दितालो कोण म्हणटालो तुमची घरां मोडटलीं कोण म्हणटालो तुमची इलिगल घरां आसा हे सगळें तांणी इतले वर्सां सोंसलें पूण खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो गोंया भितरल्या सरकाराक दिसलें की हे सगळें बंद जावपाक जाय आनी तांकांय बी बरें जगणें मेळपा जाय तांकां मालकी हक्क तांच्या हातान मेळपा जाय आनी ताज्या खातीर ही आमी येवजण काडली ताच्या अंतर्गत असंख्य अशे लोकांक ताजें बेनिफीट जालां आमच्या वास्को भितर पसून आज आमी हांगा सनताचेंय डिस्ट्रिब्युशन करतले तातूंत भितर वास्कोची मुरगांवची दाबोलेची सगळीं लोक आसा सो खऱ्या अर्थान म्हणटा ते म्हणजे उलयले ते वॉक द टॉक म्हणटा तशें आमी जें उलयलें तें करून दाखयलें